आमचे हो जो प्रगती संकुल हेजे इनॉग्रेशन 11 मेक त्या संदर्भात जी माहिती आहा ती आमचे बार्देस तालुका अध्यक्ष तुमकां दितले। त्याच्यानंतर सांजचो जो कार्यक्रम आहा 4 हे बार्देस तालुक्यात जे प्रगती हॉल पयले आसले हांगा तेचें ते बांदकाम मोडून हे आयज न्यू बिल्डींग हांगा जाल्ली आहा। 1913 सालांत जी जनरल बॉडी हांगा मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेन ही बार्देसची कमिटी स्थापन जाली आनी ते कमिटीन तेन्ना एकूच निर्णय घेतलेलो, एकूच अजेंडा हातीन घेतलेलो जे पयलींचे प्रगती हॉल आहा ते 2013 ते पयलींची जी वास्तू आहा मोडकळीच येयल्ली ती मोडून दुसरी बांदपाची। त्या संदर्भात जो पयली जागा आमकां नारायण सुमा वेंगुर्लेकर यांच्यांनी दिल्लो, मागीर आमी खटपट करून आनीक दोगांचे जागे घेतले। आमचो महेश कोरगांवकर आनी फॅमिली आनी रुपेश नायक म्हणजे ते वेंगुर्लेकारा पैकीच हे घेवन आमी तेजे लायसन बी सगळे व्यवस्थीत फॉर्मेलिटी करून 2015 तेजे आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी यांच्या हस्ते फाउंडेशन घातले आनी कामाक नेटान सुरवात केली। आमची बार्देस कमिटी तशेंच समाजाचे इतर ज्ञाती बांधव आनी सेंट्रल कमिटी हे सगळ्यांनी मिळून आमी निधी एकठांय केली। जवळ जवळ निधी एकठांय करून आयज 2 करोडाच्या वयर आमी पावले आहा आनी हे सभागृह हो भंडारी संकुल प्रगती संकुल हांगा तयार जाल्लो आहा आनी हेची तरी काही कामां आनी जावपाची आहा आनी फुडलो एक्सटेन्शनाचो भाग आहा तोय फुडें जावपाचो आहा। आनी अशा हेतून जे आमकां वता त्या गोंयाभर आमी भोंवल्यात, बार्देस तशे इतर तालुक्यांनी गेल्यात, प्रत्येकान आमकां गेल्यार तें ना म्हणूंक ना, सगळ्यांनी डोनेशन दिल्लें आहा। एकान जर आमकां 25 लाखा पर्यंत डोनेशन येयलां, एक सभागृहाक नांव घालपाकूच आमकां 25 लाखाचें डोनेशन, मागीर तेच्या सकयल अशें इवन 1000 रुपयाचे न्हू 500 रुपयाचे पासून डोनेशन येयल्लें आहा। जे कोणी डोनेशन दिलां आनी सहभाग आमच्या हितून हे केला तेंचे हांव सगळ्यांक जे मना पासून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, तेंचे आभार मानता। आनी अशा तरेन हो जो आयज आमी पयलीं 18 तारखेर गुढीपाडव्याक करचे केले, काम कंप्लीट जालें ना, कितें कारणास्तव उरलें, अक्षय तृतीयेक उरलें आनी खुबशे आतां डोनेशन दिलां तेंची इच्छा आसली बाबा हे हॉल जातात एक आमच्या कार्याक मेळचें, पूण त्या निमतान आमी हे जे पयलींची जी प्रगती हॉल आसले ते आयज गोमंतक भंडारी प्रगती संकुल अशें नामकरण केल्लें आहा आनी हांगा सगळे तरेच्यो सुविधा आमी एवेलेबल केल्ल्यो आहा। इवन हांगा लग्नाच जावचें ना तर आमी इतरय कला म्हणजे संगीत जावं नाटकां जावं आनी कितें करतले, हांगा सगळे व्यवस्थीत स्टेजीचे आंखणी केल्ली आसा। जी नाटकाक लागून स्टेज जाय, लायट जाय, सावंड जावप, त्या सगळ्या हेची आमी पुरेपूर हे करून स्टडी करून सगळी एवेलेबिलिटी हांगा आसा। हे हांगा जी लग्नाक आनी तेच्या भायर बाकीचे सगळे सांस्कृतीक प्रोग्राम जावं नाटकां असले हे प्रोग्राम हांगा जातले, जेणे करून जे पयलीं एक बारीकशे सभागृह हांगा आसले आनी ते मोडकळीक गेल्ले आनी हे जाल बरें व्हडलें केल्या कारणान आयज हेचो फायदो सगळ्यांकूच जातलो, आमच्या समाजाकूच अशें न्हू इतर समाजाकूय हेचो फायदो जातलो। आनी तशेंच
कार्यक्रम इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकीचे जे इवन हांगा तियात्र सुद्दां जावंक शकता अशे तरेची आमची सोय हांगा केल्ली आहा. आनी हेचें आतां उद्घाटन गडबडीन आमी 11 तारखेर दवरलेले आहा. 11 तारखेच्या पयलीं 10 तारखेर सांजच्या टायमार ज्यो देव कृत्य कितें आहा तें जातलें. आनी 11 तारखेर सकाळीं सुदर्शन या महायज्ञ हो जातलो. दनपारां महानिवेद आसतलो आनी हेच्या उपरांत सांजचे 4 जे कार्यक्रम आसतलो उद्घाटन सोहळा. आनी ते हितून आमचे जे सगळे मान्यवर येवपाचे आहा तेंचे जे लिस्ट आहा ते आतां आमचे सेंट्रल कमिटीचे सेक्रेटरी ते सांगतले. हांव ह्या माध्यमांत सगळ्यांक एक विनंती करता सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावचे. त्या प्रमाणे सकाळी सुदर्शन याग जातलो, दनपारां महाप्रसाद आनी सांजचो 4 वरांचेर ह्या हॉलान उद्घाटन कार्यक्रम जातलो. माननीय श्रीपाद नायक सेंट्रल मिनिस्टर फॉर आयुष आणि माजी मंत्री आणि सध्याचे आमदार पुणेचे बाब रवी नाईक यांच्या दोघांच्या हस्ते या जो प्रगती संकुला म्हणजे दोघांच्या हस्ते संयुक्तरित्या उद्घाटन जातले. दोग जाण उद्घाटक. आणि या कार्यक्रमाक हजर आसतले आमचे मान्यवर वा विनोद पालेकर WRD मिनिस्टर, जयेश साळगांवकर RDA मिनिस्टर म्हणजे हावजिंग बोर्ड मिनिस्टर, दयानंद मांद्रेकर एक्स WRD मिनिस्टर, सुभाष शिरोडकर एक्स मिनिस्टर आणि MLA शिरोडा, दिलीप पडवळेकर एक्स मिनिस्टर, सुरेश पडवळेकर एक्स मिनिस्टर, दयानंद सोपटे MLA मांद्रे, मिलिंद नाईक एक्स मिनिस्टर, नरहरी हळदणकर एक्स डेप्युटी स्पीकर, किरण कांदोळकर एक्स MLA, उल्हास अस्नोडकर एक्स डेप्युटी स्पीकर, दामू नाईक एक्स MLA, धर्मा चोडणकर एक्स MLA, अशोक साळगोवकर एक्स मिनिस्टर. त्या भायर आमचे पयलींचे MP खासदार गोपाळराव मयेकर, महादेव नाईक एक्स मिनिस्टर, लहू मामलेकर एक्स MLA, विष्णू वाघ एक्स MLA, श्याम सातर्डेकर माजी आमदार, रामराव देसाई माजी मिनिस्टर आणि गजानन रायकर एक्स MLA. आणि त्या भायर हितचिंतक म्हणून आमचे ज्या बार्देस तालुक्याचे लागीं आहा बाब नगर नियोजन मंत्री आणि ह्या भागाचे आमदार फ्रांसीस डिसोजा आणि मायकल लोबो बाजूचे जे ह्या ते उपसभापती यांचा आम्ही खास ह्या कार्यक्रमात निमंत्रित केले. ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसा आमचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष बाब अनिल होबळे आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचे निमंत्रक म्हणून हे बार्देस तालुक्याचे अध्यक्ष सुनील कांदोळकर असतले. तेन्ना ह्या माध्यमांतसून तुमकां एक विनंती करता, आमी इन्विटेशन कार्डां बी हे केल्लीच आहा. ह्या तुमच्या इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आणि प्रिंट मिडियाच्या वतीन सगळे ज्ञाती बांधवां आणि हितचिंतकांनी त्या संपूर्ण दिसाच्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो अशें आमी सेंट्रल कमिटी आणि बार्देस तालुक्याच्या वतीन तुमकां एक विनंती करता. हांव खरेंच म्हाका आयज खुशी जाता आयज तुमच्या माध्यमांच्यान आमच्या दाती बांधव आनी जे आमचे डोनर कोण आहा हेंच्या पर्यंत हो आमचो मेसेज पावपाक लागून आयज तुमचो आमकां आदार जाय आनी ह्या आदाराक लागून तुमकां आयज सगळ्यांक आमी हांगा आमंत्रीत केल्ले आसा. हे आमचें संकुल जावचें म्हणून आमचे नाती बांधवाचें व्हडलें स्वप्न आसलें आनी तें स्वप्न पुराय करपाक लागून आमचे सुधीर कांदोळकर आनी तेजी टीम सगळ्या जाणांनी आमचो आनी सेंट्रल कमिटीच्या मेंबरांनी आमी प्रत्येकाच्या दारान वचून डोनेशन घेवन आयज जवळ जवळ 2 कोटी रुपया सुमार हे आमी हेका उबें करून आयज हे आमी हांगासर मोडून हे व्हडलो प्रकल्प आमी हांगासर उबारलेलो. हो अशे प्रकल्प आमकां प्रत्येक तालुक्यांनी 12 तालुक्यांनी आमकां उबारपाचें आसा. हें आमचें स्वप्न आनी हें स्वप्न एका अर्थान आयज बार्देस तालुक्यांत आमचें पूर्ण केल्लें आसा आनी हें स्वप्न सगळ्या 12 तालुक्यांनी जावचें अशें आमी गृहीत धरतात आनी त्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हें स्वप्न आमचें पूर्ण बार्देस तालुक्या पुरतें जाल्लें आसा. आमकां जे डोनर आसात आमचो उल्हास नायक म्हणून आसात तेणें आपणाच्या पुताच्या निमतान क्रिकेटर शुभम नायक हेचें नांव आमकां जवळ जवळ 25 लाख रुपया दिले आनी तेजें नांव आमी ह्या हॉलाक दितलें. आनी जो बाबा आमचो वेंगुर्लेकर सोमा वेंगुर्लेकर हेणें आमकां पयली जागा दिल्ली आसा
त्याने डोनेट केली. आतांय बी तेजे आमचे कोण फॅमिली आसा तेजे चेडूं आनी तेजे नातू आनी बाकीचे तेंच्यांनी आमकां जागो दिवपाक केला. त्या सोमा वेगुलेकरांचे फॅमिली आनी आमचो एक महेश कोरगांवकर तेणेंय बी आपणाचो जागो आमकां दिल्लो आसा. ताका लागून दुसरी आमकां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो आनी व्हडलो जातलो तितून कसलोच दुबाव ना. ताका लागून सुदीर बाकीचे आमचे सगळे आमचे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर आनी बार्देस तालुक्याचे मेंबर हो उरता आनी वावरून म्हाका दिसता देवबी असो हो प्रकल्प हांगासर आनी थोड्या दिसांनी जातलो हो जाल्लो आसा तेजें आमी आतां इनॉग्रेशन करता. घाई करपाचें कारण इतकेंच आमी हो पाडव्याक इनॉग्रेशन करपाचें आसलें पूण जालें ना. मागीर अक्षर तृतीयेक करपाचें आसलें जालें ना. पूण आतां फुडें जडीत म्हयनो येता तेज्या पयलीं आमकां हो करपाक जाय. कित्याक जायते जाणांनी डोनेशन दिल्लें आनी तांकां दिसता की आपणाचें कितें कोणाच्या सोयऱ्यांचें म्हूण कितें आहा तें हांगासर लग्नां बिग्नां जावची. हेका लागून आमी हो आतां 11 तारखेक परवा इनॉग्रेशन आमी करता. बाकीचें काम फुडल्या एक्सटेंशना तेंय बी जातलें हांगासर तितून कसलोच दुबाव ना. हांव सगळ्यांक सल्यूट करता आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. खुबश्या जाणांनी हांगासर पयशे दिल्या लाखांनी रुपया थोड्यांनी दिले तेज्याच बरोबर शेकड्यांनी दिले आनी हजारांनीय दिल्या. तांकां सगळ्यांक देव बरें करून हो हांगासर ताका लागून जो आमचो हो प्रकल्प हा पूर्ण जाता तांकां हांव सगळ्यांच्यान मनांच्यान तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो मॅसेज तुमच्या थ्रू तांकां पावचो हेका लागून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता ही परिस्थिती तुमी आमकां दितले आनी तितून कसलोच दुबाव ना. हेज्या भायर आमकां हांगासर जें उत्पन्न जातलें आमचे हे बारीक बारीक लोकांचें उत्पन्न आमकां ते ओबीसी खातीर जे एकदम सामके गरीब लोक आसता आनी ओबीसीची जांकां अत्यंत गरज आसता तेजे पासून आमकां थोडे पयशे मेळ्ळे. ते पयशांचो आमकां खऱ्या अर्थान आयज ताचो उपयोग जातलो. हांगासर सुत्रान सांगलें नाटकां जातलीं, तियात्र जातले, लग्नां जातलीं, बाकीचे प्रोग्राम जातले, कल्चरल प्रोग्राम जातले. हे सगळे प्रोग्राम आमी दिवपाक आमच्याच समाजाच्या वतीन बाकीचे इतर घटक जे आसात बाकीच्या समाजात तेंचोय हांगासर पुराय फायदो घेवचो. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो म्हण मागणी गोंयचो आवाज संघटनेन केल्या. जरी तर हो प्रकल्प रद्द केलो ना तर हाचो परिणाम गंभीर जातलो म्हण शिटकावणी गोंयचो आवाज संघटनेन राजकारण्यांक दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. We want to ask what inquiry you all want to conduct. You should tell. It's not an offer. It is, I think so, it's some, reaction. The anger of the people is there and now it is just a reaction, to divert attention. That I have called for an inquiry. When you call for an inquiry, you have to spell out what are the terms of reference. Any inquiry will have a terms of reference. It's not even spelled out. He's put some technical people in that consisting of architects and engineers, that's it. And mind you, our second list is under preparation. If the regional plan is not scrapped, there will be series of exposures. And believe me, it will be very damaging. We had told initially the tip of the iceberg is to ensure please scrap it. Amkai lost this time when we meet people from other states to tell that our lawmakers are corrupt. We ourselves feel embarrassed. Who are the people generally involved in exploiting the regional plan? Fayda kadpak kon astat hoy. Illegal constructions and conversions and the architects and engineers. I am also an engineer. He is also an engineer. We are saying basically that anka fayda patta. And architects and engineers of तुम्ही या कमिटीन घाला. It shows. सगळं डेटा, सगळं इन्फॉर्मेशन आपण डावून धरून बसलेले आसा आणि आमच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन मागता. लज दिसपाक जाय तांकां टेक्निकल टर्म यूज करतात वयल्यान कमिटीक. कसली टेक्निकल कमिटी तर तुमच्या